पेडणेचे नुस्तें मार्केट नुस्तें विकप्यां खातीर आनी गिरायकां खातीर धोकादायक थारला। नुस्तें मार्केटाचो उंचेलो भाग पुराय वायट स्थितीन आसा। नुस्तें मार्केटाचे नळे केन्नाय पडपाची शक्यताय आसा। दर वर्सा पावसान गळून उदक भितर येता अशें नुस्तेकार सांगतात ते दिसून येता। दुसरे वटेन ह्या नुस्त्या मार्केटाक नितळसाण ना। ह्या दृश्टीन उदकाचो भलायकेचेर वायट परिणाम जावं येता। भलायकी इबाडच्या पयलीं ह्या नुस्त्या मार्केटा कडेन नगरपालिकेन आनी आमदारान मार्केटा कडेन लक्ष घालून हें मार्केट बेगोबेग सारकें करचें जणे करून जनसामान्य लोकांक एक बरें आनी नितळ नुस्तें मार्केट उपलब्ध जावचें अशी मागणी पेडणेकारांनी केल्या। बिरेस्तारा पेडणेच्या खारेबांद गांधीनगर वाठारांत गणेश विसर्जन जाग्यार लोकार्पण सुवाळो जालो। त्या वेळार नवचेतना युवक पंगडांत पेडणे मतदारसंघाचे आमदार तशेंच गोंय हस्तकला आनी लघु उद्योग विकास महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आर्लेकर हांचो भोवमान केलो। पेडणे वाठारांतले सगळ्याचे प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें ह्या वेळार प्रवीण आर्लेकरान सांगले। ह्या सुवाळ्याक पेडणे नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष माधव सिनाई देसाय, उपनगराध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय, नगरसेविका अश्विनी पालयेकार, नगरसेविका उषा नागवेकर आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले। दारगळ वाठारांतल्या लोकशिक्षण विद्यालयाच्या छप्पर घालपाच्या कामाक ब्रेस्तारा बुन्यादी फातर लायलो। ह्या सुवाळ्याक पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर, विद्यालयाची मुख्याध्यापिका, पंचायतीचो सरपंच भूषण नायक आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्याचे बुन्यादी फातर आमदार प्रवीण आर्लेकराच्या हस्ते जाले। लोकशिक्षण विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिकान वेळ वगडायनासतना कामाक सुरवात केल्या बद्दल प्रवीण आर्लेकराची तोखणाय केली। गोंयांत वेवसाय करपी उद्देजकांनी गोंयकारांक नोकरी दिवपाक प्राधान्य दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। गोंयच्या तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिवन बरे कामगार वर्ग तयार करपा खातीर सरकारान वेगवेगळी पावलां उबारल्यात अशी माहिती तांणी दिली। रोजगार निर्मिती गोंयचे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीन वेवसायिकांक उर्बा दिवपाक जाय। गोंयांत पर्यावरण पूरक तशेंच प्रदूशण ना करपी उद्देगांक उर्बा दितले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली। मायनी सुरू जाता म्हणसर कामगारांक दर एका म्हयन्याक 15,000 रुपया भत्तो दिवचो अशी मागणी कामगार फुडारी क्रिस्तोफर फोन्सेका हांणी केल्या। कामगारांच्या फुडाराचो विचार करून सरकारान ठोस निर्णय घेवचो अशी मागणी तांणी केल्या। मागणेच्या निवेदनात तांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक दिला। सेजा वांगडा बांदोडकर, चौगुले आनी हेर कंपनीच्या कामगारां वांगडा कामगार फुडारी क्रिस्तोफर फोन्सेका हे ब्रेस्तारा सांखळेच्या रवींद्र भवनांत मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। ह्या वेळार दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी, मयेचे आमदार प्रेमीण शेट, कामगार फुडारी सुहास नायक आनी कामगार हाजर आशिल्ले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मागण्यांचेर विचार करपाचे उतर दिले। सरकार कामगारांचे हित पळयतले अशें तांणी सांगलें।
सेतूच्या कामांत जाल्ले स्कॅम बेगीनूच भायर सरतले अशी माहिती आम आदमी पक्षान दिल्या. कोट्यांनी रुपया मोडून बांदिल्लो हो पूल लोकांक कित्याक वापरूंक मेळना हाचेर सरकारान जाप दिवची अशी मागणी आम आदमी पक्षान केल्या. अटल सेतूच्या सिमिटेच्या रस्त्यार दामरण घालतना वापरिल्ल्या कॅमिकलान स्कॅम जाला असोय आरोप आम आदमी पक्षान केला. पावसान कितल्याशाच नव्या रस्त्यांची वाट लागपाची आसा अशी शिटकावणी आम आदमी पक्षान दिल्या. जो सरकार अटल सेतूच्या रस्त्याक पडिल्ली फोंडकुलां भरपाक पावना तो गोंयच्या जनतेचे प्रश्न कशे सुटावो करतलो असो प्रश्न तृणमूल काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी कीर्ती आझाद हांणी गोंयच्या सरकाराक केला. अटल सेतूच्या सिमिटीच्या रस्त्याक पडिल्ले फोंडकूल सरकाराक भरपाक कळाव कित्याक जाता काय असो प्रश्नूय तांणी सरकाराक केला. SGPDA भितर कायदो पाळनासतना कितलेशेच निर्णय घेतल्यात असो सणसणीत खुलासो अध्यक्ष कृष्णदाजी साळकारान केला. कायदेशीर मान्यताय नाशिल्ले कितलेशेच निर्णय घेतल्यात आनी SGPDAच्या वांगडी सचिवांनी ताचेर कित्याक कारवाय केली ना हें कळपाक मार्ग ना अशें साळकार सांगता. निमाणो मार्केटाचो सोपो SGPDAच वसूल करतली अशें अध्यक्षान सांगलें. गोवा शिपयार्डात गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळनाशिल्ल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान तिडक उक्तायल्या. आर्जीन GSLाक निवेदन दिवन गोंयकारांक प्राधान्य दिवपाची मागणी केल्या. आमदार गिरीश बोरकारान हो विशय गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनांत वयर काडटलो अशें उतर दिलां. पंचायत वेंचणुको मागास वर्गीयांक आरक्षण दिवनच जातले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगला. सध्या वेंचणुको फुडें धुकलपाचो निर्णय वेंचणूक आयोगा कडेन आसा. सरकार फकत मागास वर्गीयांक आरक्षण दिवपा खातीर वेळ मागतलो. फुडलो निर्णय वेंचणूक आयोगाचो अशें मत मुख्यमंत्र्यान उक्तायलां.
रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष पंचायत वेंचणुकांनी उमेदवार उबे करतलो. गोंयकारांचे प्रश्न सुटावे करपी बरे प्रामाणीक उमेदवार आमी उबारतले अशी माहिती सांत-आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी दिल्या. फाटले 5 वर्सांत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा खातीर काम करपी कार्यकर्त्यांक ह्या वेळार उमेदवारी दितले. उमेदवारांची छाननी सध्या सुरू जाल्या. तशेंच वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या वाठारांत पक्षाच्यो बसका सुरू जाल्यात अशी माहिती विरेशान दिल्या. सरकारान सागर मित्र येवजणे खाला नुस्तेमारी खात्यान काडिल्ल्या 24 पदां खातीर कोंकणी भाशा अनिवार्य करपाची मागणी करीत ब्रेस्तारा गोवा फॉरवर्ड पक्षाक नुस्तें वेवसाय संचालनालयाक निवेदन सादर केलें. सरकारान ताबडतोब ह्या पदांच्यो जायराती फाटीं घेवन तातूंत दुरुस्ती करून कोंकणी अनिवार्य केल्या उपरांत परत जायरात दिवपाची अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षान केल्या. पावसाळी विधानसभा अधिवेशनाच्या कामकाजा वेळार सभाघरांत पोगो बिल मांडटलो अशी माहिती रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सांत-आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी दिल्या. हे शिवाय वाडटी म्हारगाय, बेरोजगारी, वाडिल्ली उदकाची आनी लायटीची बिलां आनी गोंयचे हेर प्रश्न विधानसभेच्या कामकाजा वेळार विचारतलो अशी माहिती विरेशान दिल्या. आदीस मार्गान बेजारिल्ल्या लोकांक सरकारान आनीक एक धक्को दिला. देशांतल्या भोवतेक शारांमदीं घरगुती गॅस सिलिंडराचें मोल 1000 रुपयांच्या वयर पावला. पेट्रोलियम कंपन्यांनी बेरेस्तारा गॅस सिलिंडराच्या किमतींत 3 रुपया 50 पयशांनी वाड केली. ताका लागून सोदापूरच्या 2 किल सिलिंडराची किंमत 1000 रुपयांच्या फुडें गेली. घरगुती सिलिंडरा वांगडा वेवसायीक सिलिंडराचें मोलूय वाडला. दोनूय प्रकारच्या सिलिंडरांचे नवे दर आयज सावन देशभरांत लागू जातले. आतां लोकांक सोदापूरच्या 2 किल आनी 19 किलाच्या सिलिंडरा खातीर चड पयशे मेजचे पडटले. बेरेस्तारा सांजेच्यान रातभर पडिल्ल्या पावसाक लागून दिवचलच्या पर्यायी बस स्टँडाचेर उदक तुंबले. बस स्टँडाचेर चिखलाची दलदल जाली. देखून पयलींच हे गैरसोयीक लागून नाराज आशिल्ले प्रवाशी, दुकानदार आनी हेर लोकांक वायट अणभव मेळ्ळो. आडवेळा पावसान बस स्टँडाचेर उप्राशिल्ले समस्या पळयत जाल्यार भर पावसान गंभीर परिस्थिती जावपाची शक्यताय आसा. सरकारान ही समस्या ताकतिकेन जाग्यार घालची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.
आडवेळ्या पावसाक लागून काजूची पिकावळ घेवपी शेतकार लुकसाणात गेल्यात। काजूचो हंगाम सुरू असताना आडवेळ्या पावसाक लागून काजूचो मोहर गळून पडलो। तशेंच काजू झोडून पडिल्ल्या खातीर पिकावळीत उणाव जाल्ल्याची म्हायती काजू पिकावळीचे घेवपी शेतकारा कडल्यान मेळटा। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत काजूचे पिकावळ घेवपी खुबशे शेतकार आसात। पीक तोंडाक पाविल्लें आसतना आयत्या वेळार ते गळून पडिल्ल्यान आमकां ह्या पिकावळींतल्यान मेळपी उत्पन्न ना जाला असो हुस्को तांणी व्यक्त केला। इतले मजगतीं सरकारान आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी साबार वेळार करून लेगीत सरकार हो विशय कानामनार घेना। पांच दीस आदी अंदमान आनी निकोबारांत पावस पाविल्ल्यान 27 मेक तो केरळांत पावतलो। जाल्यार गोंयांत 1 जूनाक सदचे परस 4 दीस आदी गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा असो अंदाज हवामान खात्यान उक्तायला। सरासरी पावस गोंयांत 5 जूनाक पावता। ओंदू अंदमान आनी निकोबारांतल्यान पावसाक 4 दीस आदी सुरवात जाल्या। देखून ह्या वर्सा 4 दीस आदी गोंयांत पावतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तशेंच दक्षिण महाराष्ट्रांतल्या आनी गोंयच्या दर्याचेर 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारे व्हांवता। ताका लागून नुस्तेकारांनी नुस्तें मारपाक खोल दर्यान वचचें न्हू अशी शिटकावणी नुस्तेकारांक हवामान खात्यान दिल्या। गोंयचो अन्न आनी सांस्कृतीक उत्सव हो पर्यटन हंगामांतलो फामाद महोत्सव। दर वर्सा ह्या महोत्सवात पर्यटकांची भरपूर गर्दी पळोवपाक मेळटा। शुक्रारा सांजेच्या 6 वरांचेर बांदोडकर मैदानाचेर जावपाचे, मात हे फावट आडवेळ्या पावसाक लागून पर्यटन खात्यान बरें लुकसाण जातले। ह्या उत्सवाचो भरपूर महसूल पर्यटन खात्याक मेळटा, मात ओंदू पावसाक लागून खात्याक तशेंच वेपाऱ्यांक भरपूर लुकसाण जातले। गोंयकार तशेंच विदेशी लोक व्हडा संख्येन ह्या महोत्सवाक येतात, मात ओंदू पावसान सगळेच शेळेले। ह्या पावसाक लागून वेवसायाक पर्यटन खात्याक लुकसाण जातले। मेकळी सुवात आशिल्ल्या कारणान थंय पावसाक लागून सगळ्याक उदक भरिल्लें दिश्टी पडटा। हेका लागून पर्यटकांनी निरशेवणी उक्तायल्या। इयत्ता 12वेच्या परीक्षेचो निकाल शेनवारा सांजेच्या 5 वरांचेर जाहीर करतले अशी माहिती शालांत मंडळा कडल्यान मेळ्ळ्या। कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायीक फांट्यान मेळून 18,201 विद्यार्थ्यांनी ह्या शैक्षणीक वर्सा परीक्षा दिल्या। पयलेच खेपे 2 परीक्षाच्या गुणांचेर आदारीत 12वेच्या परीक्षेचो निकाल जातलो, जाल्यार इयत्ता 10वेचो निकाल फुडल्या सप्तकांत 10वेचो निकाल जाहीर जातलो। नव्या वाड्या वयली दियान नायक ह्या 18 वर्सां पिरायेचे तरणाटेचो दिसा उजवाडा खून केल्ल्या प्रकरणांत वेर्णा पुलिसांनी नवे वाडो हांगसरलो किशन कळंगूटकार 26 वर्साच्या तरणाट्याक बिरेस्तारा अटक केली। एकमेकांचेर मोग करपी ह्या दोगांय मदीं फाटल्या कांय दिसां सावन वितुश्ट आयिल्लें। ताका लागून तिका वेळसाव दर्यादेग वयल्यान निर्जन थळार व्हरून किशनान तिचेर दारेच्या चाकवान वार करून तिची कूड थंयच्या झोपांनी उडयल्ली। पुलिसांनी रोखडीच हालचाल करून कांय वरां भितरूच किशनाक अटक केली। वास्कोचे उप अधीक्षक निलेश राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला वेर्णेचे पुलीस निरीक्षक डायगो ग्रासियस हांणी ही कामगिरी केली।
सुरला 72 दीस वीज पुरवण बंद आसा. ही पुरवण सुरळीत करचे खातीर वाळपय वीज खात्यान असमर्थता दाखयल्या. रातच्या वेळार गांवांत खूब काळोख पातळटा. तेच वरी लोकां मुखार उदकाची समस्या उप्रासल्या. सुर्ला गांवांत रिवे ठाणे मार्गान जमनी पोंच्यान वीज केबल घातल्यात. पूण फाटले दीस ह्या गांवांत वीज पुरवण बंद जाल्या. ही पुरवण नेमक्या खंयच्या कारणा खातीर बंद जाल्या हें लोकांक खबर ना. वीज पुरवण जाग्यार घालचे खातीर गांवच्या लोकांनी वीज खात्याच्या वाळपय विभागा कडेन संपर्क साधलो. पूण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी लायटीचें काम करपी कर्मचारी नाशिल्ल्याचें कारण दिवन फुडें कसलेंच प्रतिसाद दिवंक ना. पेडणे उदका पुरवण विभागाची वायट स्थिती जाल्या. ह्या विभागाचें नूतनीकरण करपाची सक्त गरज आसा. ह्या विभागाक पळयल्यार कोण म्हणचो ना हे सरकारी विभाग कशें. ह्या विभागात आयिल्ल्या नागरिकांक बसपाक सारक्यो खुर्च्यो नात. विभागाच्या पुराय वणटीचेर रंग वचून काय वणटींक फुटून धारो पडल्या. ह्या विभागात पळयल्यार एक भयाचें वातावरण भितरल्यान तशेंच भायर निर्माण जाल्लें दिसून येता. पाडी केप्यां रेल्वेच्या धपक्यान एका बिबट्याक मरण आयलें. हो बिबटो नर जातीचो आसून सुमार 4 वर्सांचो आशिल्लो. कोंकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी पाडी हांगसरल्या रान अधिकाऱ्यांक हाची म्हायती दिले उपरांत त्या बिबट्याची कूड ताब्यात घेवन पाडी रान वाठारांत निमणे संस्कार केले अशें रान अधिकाऱ्यान सांगलें. आडवेळा पावसान परत एक फावट दिवचले सयत हेर वाठारांत धुमशणां घातली. दिवचल पालिका वाठारांतल्या लांबगांव लायटीच्यो वायरी तोडून स्टोरूमाचेर झाड कोसळ्ळें. हे घडणुके उपरांत बेरेस्तारा रातीं पुराय लांबगांव काळखांत उरलो. शुक्रारा दनपारां मेरेन लायट येवंक नाशिल्ली. पणसाचें हें झाड उदय धुपकार हांच्या स्टोरूमाचेर कोसळ्ळें. हे घडणुके स्टोरूमा सयत कुशीकच्या देवळाची मोडतोड जाली. पणसाचें झाड वांगडा लायटीचे 2 खांबे मोडून पडले. तशेंच थंय आशिल्ल्यो 2 दुचाकींचे कांय प्रमाणांत मोडतोड जाली. वीज खात्यान शुक्रारा लायटीचे खांबे उबारपाचें आनी वायरी जोडपाचें काम हातांत घेतलें. थळावे नगरसेवक सुदन गोवेकर हांणी ह्या विशीं म्हायती दिली. सोरो पिवपाच्या रेसीन गोंयराज्यान लोकांनी पुराय देशाक फाटीं उडयला. पुराय देशांतल्या लोकां भितर गोंयकार सगळ्यांत चड आनी सगळ्यांत चड फावटी सोरो पितात असो राष्ट्रीय परिवार भलायकी खात्यान केल्ल्या सर्वेक्षणांत मुखार आयला. गोंयचे 60% दादले जाल्यार 4.8% बायलां सोरो पितात.